विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हर घर तिरंगा हो अभियान चालीक लावपा खातीर आमी आज हांगा सगळीं एकत्र आयल्या. माननीय प्रधानमंत्री आमचे नरेंद्र मोदीजी हांणी आझादी का अमृत महोत्सव हो पोरूच्यान सुरू केल्लो हो कार्यक्रम आणि वेगळे वेगळे कार्यक्रम हे सुरू जाल्या ह्या अमृत महोत्सवा खातीर. आमचे कितले स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले बलिदान दिवन, आपले जीवनाचे बलिदान दिवन, त्याग दिवन आमकां हो आज तिरंगा मेळिल्लो आसा, आमकां ही आझादी मेळिल्ली आसा. म्हणटकच हें आमी कोणेच विसरपाक जायना. आमची जी देशभक्ती आसा, देशप्रेम आसा, प्रत्येकाच्या मनान ही जागृत जावपाक जाय. जय हिंद, वंदे मातरम. सगळ्यांक देव बरें करून केला. आनी म्हाका खूब दिसता की म्हाका बी आयज आमी सगळे यूथ आमी सगळे वयता एक वेगळे तरेचे एक फिलींग, एक वेगळे तरेचे रिस्पेक्ट फॉर द नॅशनल फ्लॅग आनी ते आमचे जे फिलींग ऑफ नॅशनलिझम परत एकदा रिक्विंडल करून प्रत्येक देशाच्या नागरिकान ते रिक्विंडल करून परत एकदा ते निर्माण करपाचो प्रयत्न आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीन केल्ले आसा. आनी एकदम बरी गोश्ट भारतीय जनता पार्टी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आनी हे सगळे प्रोग्राम आमी फुडें व्हरता. म्हणून आयज आमी आमची सत्तरी आनी उसगांवचे परिसरान ही रॅली हांगा आनी पर्या मतदारसंघान बी डॉक्टर दिव्या राणे तेणी रॅली काडिल्ली आसा. आमी बी हांगा सगळे आमचे तरुण आमी हांगा रॅली आमी घेवन आमी फुडें वयता. आनी आमी ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक आमी विनंती करता की आमचे फक्त सत्तरी आनी उसगांव न्हू, सगळे लोकांनी जे उलो मारला आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीन त्या माध्यमांतल्यान प्रत्येकानी आपल्या घरार तिरंगो लावपाची गरज आसा. एन म्हाका दिसता की प्रत्येक मनशाक सांगपाची बी गरज ना. ज्या तरेन सगळे चल्ला, प्रत्येक मनीस आपलो आपुणूच वचून तिरंगा लावपाचो ते प्रयत्न प्रत्येक मनीस करतले हे म्हाका खात्री आसा.